मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पुंड्या रुपार तसो जेजू आमचे मदें गात करोस हाजीर आसा. त्यास जेजूक आमच्या काळजाक आमी उक्त्यान स्वागत करया. तसो मीत मर नातलेलो मोग, ताची कणवळाय, ताची दयाळाय, ताचें बरेंपण, ताचें कालतेपण, हर एक देणी आमच्या जिविताक लागू जातात. त्याच सोम्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगळा जेजू, हांव आज तुजे मुखार आसा, तूं म्हजे मुखार आसाय. तुज्या भावार्थान म्हाका तूं नेटयताय, तुज्या भावार्थान म्हाका तूं वागयताय, तुज्या भावार्थान म्हाका तूं चलयताय. मोगळा जेजू, म्हज्या काळजाक हांव उक्त्यान स्वागत करता. म्हजे लागीं तूं उलय, हांव तुजे लागीं उलयतां. खंडिसावनी असो जेजू आमच्या काळजाक खरो लागीं आसा. सबार सणांक तो लागीं जाल्लो, सबार सणाचें जिवीत ताणें बदलिल्लें जावन आसा. त्याच मातेवाक वा जाकेवाक सांगात दिल्लो जेजू आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका सांगात दिवंक आशेता. त्याच लाजराक ताच्या भयणीक सांगात दिल्लो जेजू आज म्हाका आनी तुका सांगात दिवंक आशेता. मुखे नासल्ल्यांक, वळवळतेल्यांक सांगात दिल्लो जेजू आज म्हाका आनी तुका सांगात दिवंक आशेता. पिडे नासल्ल्यांक सांगात दिल्लो असो जेजू ह्या वेळा म्हाका आनी तुका सांगात दिवंक आशेता.
आपल्या एकल्यास आवयक सांगात दिल्लो जेजू आज म्हाका आनी तुका सांगात दिवंक आशेता. शतपतीच्या साकराक आरी घराक अशें साबार सणांक आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता त्या स्त्रियेच्या दुवेक बरो केल्लो जेजू, तांकां सांगात दिल्लो जेजू आज म्हाका आनी तुका सांगात दिवंक आशेता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जशें जेजू आमच्या जिवितांत आमकां सांगात दिता त्याच प्रमाणे ह्या वेळा जेजूकय आमचो सांगात ताका आमी दिवया. त्याच जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, तुजो सांगात म्हाका दी, तुजो सांगात म्हाका दी. मातेवाची सुवार्ता अध्याय 11:25 थंयसर जेजू अशें सांगता की बापा सर्ग संवसाराच्या दनिया जाणटी आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तशें म्हणटा आसतना त्याच जेजून आपल्या बापाची वळख आमकां करून दिल्या. ताची वळख ओंड्या मरिफात आमकां करून दिता आनी सताचो ओत्मो पवित्र आत्म्याची वळख आमकां लक्षिल्यान करून दिल्या. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळा दोनी हात आमचे उबारया. त्याच त्रियेक देवाक आमी व्हडल्या ताळ्यान उलो मारया. हे देवा बापा, तूं सर्गींच्या, हे देवा पुता, हे पवित्र आत्म्या, आमचे हात आमी उबारया. त्या त्रियेक देवाक वरसून आमी गावया. कडिसावनी तो जेजू आमचे मध्ये काडीत आसतना ताची ससाय मागची गरजेची. सांगता आमी गावया. हे देवा बापा, तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता. देवा बापा, तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता. Jesu Christa, tu sergincia, ser podon tuka naman kerta. Ai Jesu Christa, tu sergincia, ser podon tuka naman kerta. Sergincia, ser podon tuka naman kerta. Ye povitratya, tu sergincia, ser podon tuka naman kerta.
जीवनी आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवनी आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवनी आमचे समर्पिता. Sumestami Bosia. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र स्नानांत आमकां भावार्थाचें देणें लाभलां आनी ह्या देण्या वरवींच आमी हर एकली मागणी करूंक शकता. हें देणें आमी कार्यांनी दाखोवंक आसा मात्र न्हय, त्या प्रमाणे आमी जियोवंक आसा. मार्काची सुवार्ता अध्याय 6 ओळ 50. उदकाचेर सोलोन वेता आसतना मेल्ले म्हणून भियेल्ल्या धर्मदुतांक जेसू म्हणटा, हांव सुतो भिये नाकात. तो तांकां म्हणटा, हांव सुतो तुमी भिये नाकात. देंवसार लागिल्ल्या भुरग्याचो बापूय जेसूच्या उतरांक जाप दिवन म्हणालो, सतमंतां धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक म्हाका आदार दी. सतमंतां धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूं म्हाका आदार दी. तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, असो जेसू म्हाकाय तुमकांय सांगूंक आशेता, हांव सुतो भिये नाकात, हांव सुतो भिये नाकात. खरेपणी ही भावार्थाची वाट आमी चलता आसतना तसो जेसू आमच्या जिवितांत हर एकल्या सोमेस्तांक जो कोण ताचे लागीं येतात तांकां तो उसवाड जावंक पावता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तसो दैवीक अनुभव आमी सोडता आसतना ताचे भावार्थ, ताच्या भावार्थाची सार आमी सांगता आसतना त्या जेसूक आमी उलो मारया. तुमची जबाब जावं दी, सोमिया तुका आमी उलो मारता. सांगात आमी म्हणया, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू देवाच्या पुता, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू आमच्या सोडवंदारा, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू पिडेस्तांच्या वयसा, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू रडतल्यांच्या बुसवणदारा, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू मेल्ल्यांक जिवीत दिल्ल्या, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू केप्यांक आयकशें केल्ल्या, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू आमच्या एकसुरपणांत आमकां सांगात दिवच्या, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू आज म्हाका हो एक वेळ दिल्ल्या, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू हांवें मागल्लें दिवच्या, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू म्हज्या कुटुंबाच्यांक आदार दितल्या, सोमिया तुका आमी उलो मारता. जेसू दुखयतल्यांक बक्षितल्या, सोमिया तुका आमी उलो मारता. खंडिसावनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचें नांव सदां न्हीद उलो मारतल्यांक तो केन्नाच सांडिचो ना हें हर एकल्याक कळीत आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमियाचो नांव उलो मारून आतां आमी गीत गावया. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडिचो ना. हे कंतार आमी गायत आसतना खालसा मोन आमचें उक्तें दवरून ताचें नांव उलो मारून हें भजन आतां आमी सांगाता गावया. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अना तरी अनातो न्हय म्हाका. संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत ना तरी अनातो न्हय
संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथोनाय म्हाका आवयचे कुशींत आसतनाच हांवें तुका विसला आवयची कुशींत आसतनाच हांवें तुका विसला आतां शिरया म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथोनाय म्हाका सांडीत एक आवय नेणत्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडीचोना म्हणटा जेसू क्रिस्त त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ही उतरां वर्त्या काळसान आतां आमी सांगाता गावया सांडीत एक आवय नेणत्या बाळाक आपल्या सांडीत एक आवय नेणत्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडीचोना हांव सांडीचोना ओ संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथोनाय म्हाका ओ संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथोनाय म्हाका मोगाच्या भाव भयणीनो समेस्ता आमी दिंडी घालया संवसारी वस्तूंनी कितें आसा आमच्या आत्म्याची बुको आमी थांबोवंक शकता आत्मो देवाचो देखून ताणेंच आमचो आत्मो कितें आसा दादोशी करयेत संवसारी वस्तूंनी दुडवांनी आमी वखदां घेवेत पूण भलायकी कोणें दिवचें आमचे लागीं पयशे आसा जाल्यार आमी सोबीत घर बांदयेत पूण कुटाम कोणें बांदचें त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो तसो सोमी आमकां हर एक दीस आमच्या कुटुंबाक आमच्या पिडेक हर एका संगतीक तो आदार दिता ताची ससाय आमकां दिता त्या देखून हो एक अपूर्व वेळ आसा आमची मागणी कितें आसात आमची तेसावां कितें आसात त्यास ओंड्यार परसच्या जेसू मुखार आमी समर्पण करचें त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक विनवण्यो आमी सांगता आसतना त्या विनवण्या बराबर आमी मौनपणी मागया आनी हर एक दोन विनवणी जाल्या उपरांत आमची जावप जावं दी आयक म्हजें मागणें हे सोम्या देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा प्रत्येक जावन मागया मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें फिरगस कुटुंबा खातीर हांगासर वस्ती करच्या विगार बापा खातीर सहाय्यक विगारा खातीर हर एक यासका खातीर हर एक फिरगस कुटुंबांतल्या मुखेल्या खातीर तसो जेसू
ह्या सुमेस्त आमच्या भावंडांक राखून सांबाळून दी. जे कितें सेवा ह्या फिरगची खातीर करतात ती सेवा सुबामपणी तांकांय फाटीं मेळोवन दी. मोगळा जेसू ह्या हर एकल्या आमच्या ह्या सकांक हांगासर सेवा दिवच्या मुखेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबा पासत मोगाच्या भाव भयणीनो प्रतीक जावन आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्वां पासत एक पती जावन एक पतीण जावन आमचो कायदो कितें आसा वावर आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा. उतारप्रायेक पावली आसात. आमची भुरगीं बाळां परगांवांत वावुरतात, आमच्या कुटुंबा खातीर वावुरतात. ह्या सुमेस्तांक त्या जेसूच्या पांयां तळी आमी हाडया. मोगळा जेसू आमच्या कुटुंबाक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागया. हे सर्व उले सांगाता घालन आतां आमची साप जावं दी. ओचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तोरी मागा आयशा दिसा. आज आमी प्रत्येक जावन भुरग्यां बाळा पासत आमी मागता. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसा जाल्यार तांकां त्याच जेसूच्या पांयां तळी आमी समर्पण दिवया. तांचें शिकप कितें आसा बऱ्यान जावच्याक जाणवायेन बरोवन मुखलें फुडार कितें आसा तांणी विंसच्याक तसो जेसू तांकां आदार दिवं दी. जीं कोण भुरगीं कश्ट जातात, शिकपा निमत्यान कश्ट जातात, पिडे निमतेन कश्ट जातात, जो कोण भुरगीं आमच्या मतीक उडासाक आसात, आमच्या कुटुंबाची जावं पुरो, आमच्या फिरगजेची जावं पुरो, ह्या सुमेस्त भुरग्यांक ह्या सुसुम्याच्या पांयां तळी आमी हाडया आनी ताची मसत आमच्या भुरग्यांच्या वयर आमी मागया. मोगळा जेसू आमच्या भुरग्यांक आपोडू, आमच्या भुरग्यांक जाणवायेन बरो बऱ्या देखीन तूं नाका नेटय म्हूण सांगून प्रतीक जावन आमी मागया. हे उले सुम्याच्या पांयां तळी आमी समर्पण दिवन सांगात आमी मागया. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तोरी मागा आयच्या दिसा. आमच्या कुटुंबाची योजना कितें आसात त्या सुसुम्याच्या पांयां तळी आमी दवरया. आमची कामां कितें आसात, आमचो वावर आसा, मोगळा सुम्या हांवें कुटुंबा खातीर करचो तो वावर कितें आसा तो पवित्र कर. म्हज्या वावरांत म्हाका यशस्वी दी म्हूण सांगून आमी मागया. साबार योजना आमी कुटुंबा खातीर केल्ली आसा जावं पुरो. ही सर्व योजना मोगळा जेसू तुज्या नांवान ती बरो तूं पवित्र कर म्हूण सांगून आमी त्या सोम्या जेसू क्रिस्ता लागीं आमी मागया. खंडी जावनी तो आमकां आदार दितलो. हे सर्व उले सांगाता घालन आतां आमी ताका उलो मारया. आय मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तोरी मागा आयच्या दिसा. आमची पिडा शिडा साबार आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. साबारांक मोतीची पिडा आसा, कुडीची पिडा आसा, साबार अस्कतकाय आमकां आसा. साबार वर्सां जावन आमी वखदां सेवताव जाल्यार ही पिडा आमचे तोंड पयस सरना.
सबारांक कॅन्सराची पिडा आसा जावं पुरो, थोडी डायालिसिसार आसात, सबारांक शुगर BP असली पिडा आमकां दोसता, आनी जे कितें आमच्या कुडीची पिडा आसा त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पिया. मोगळा जेसू, वयसांतलो वयस, म्हजी पिडा शिडा तूं आपड, म्हजी पिडा शिडा तूं गुण कर सांगून त्या सोमया जेसू लागीं आमी मागया. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस्तो दे म्हाका आयच्या दिसा. हेर सबार विनवण्यो कितें आमच्या मोतीर आसात, सबार विनवण्यो हाडणं आज सोमयाच्या पांयां तळी आमी आयल्या. सर्व विनवण्यो आमी सोमयाच्या पांयां तळी समर्पिया. मोगळा जेसू, म्हज्यो विनवण्यो जे कितें आसात तुका समर्पण दिता आसतना तें तूं म्हाका लाभय म्हूण आमी मागया. सांगात आमी म्हणया. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस्तो दे म्हाका आयच्या दिसा. कंडिसावनी जेसू क्रिस्त ताच्या आशिर्वादांनी भरता. तसो सोमी जेसू आमकां बावडतान तो नेटयता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्व विनवण्यो कितें आसात ताच्या पांयां तळी आमी समर्पण दिवन ताणें शिकयल्या मागण्या मरिफात ताचें नांव उलो मारया. दोनी हात आमचे उबारया. सोमयान शिकयले मागणे सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. त्या सोमयाचो आशिर्वाद मागच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्सराक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
बरी भेटून तेंपलान तुझ्या बापा गडबडाच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णी गाव तुका राया संवसाराच्या. एमीस देवादेन फेड्रिक डिसोजा तुझ्या आत्म्या खातीर आमी भेटोवचे. सर्वीस पर देव ताका ससनाचें सूख फावो करून दी म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आज आमचे संगता ह्या आराधन सोलोनवरच्या एमीस भेटोवच्याक आसा मनादीक बाप आयवन डिसोजा वा मंजूर पिरगजेचे सहायक विगार. तुमच्या नांवी तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एका कुटुंबा भशेन आमी ह्या मिसाक सांगातात जमल्या. आयच्या सुवार्थेंत आमी एक भावार्थाचो उसवाड पळोवंक शकता. कानानगान स्त्री देवसार लागल्या आपल्या धुवेक गूण करीचे म्हूण सांगून सोम्या लागीं परतून मागता. आनी तो वळू जेजू क्रिस्त तिच्या उतरांत हांवन भावार्थाची सतां पळयता आनी तें पळोवन तिच्या धुवेक देवसाराच्या पासांतलें सुटयता. आम्हा समेस्तांक मोगाच्या भाव भयणीनो, एकच पवित्र स्नान, एकच भावार्थ, एकच देवा थंय आमकां दवरूंक पवित्र सभा त्याच शिकोवण्या प्रमाणे आम्हा समेस्तांक आपोवणें दिता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मीस भेटयत आसतना हें आपोवणें उक्त्या मनान आमी स्विकार करया. तशेंच पंपय मायेची मसत कितें आसा ह्या मिसा वेळार आमी समेस्तां मागोवन घेवया. तर हे मीस भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचें आमी दूख धरया. देवा लागचें तशेंच एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. पातकांची दूख धरून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या उस्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उस्सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां संवपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. काकुळदार देवा, आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या सकतकायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणां जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर,
हांव इस्रायलाच्या सगळ्या कुटुंबांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तालवारीन मरण आसता उरलेल्या लोकांक अरण्यांत बोगसाणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वेता. पयसतावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयतां. इस्रायलाचे आंकवारी हांव तुका परतून बांदतलो आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं श्रृंगारीत जातली आनी तुजीं घुमटां घेवन उत्सव चलयतल्यां सवय नाचूंक भायर सरतली. समारियाच्या दोंगराचेर तूं परतून दाकामळे लायतली. लायतात तीं तांचीं फळां खावंक पावतलीं. वय येतलो एक दीस आनी त्या दिसा पार्यागार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा, सियोनार सोडून वचुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा सरसी वचुया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा. परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपल्या परजेची, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. देवाचें उतर हें. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या कारावळी गांवांत तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटयलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तोच ताका सांबाळतलो म्हणा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी बगूंक ती एकठांय जातली. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आपणाक सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली कंदूक सांडून आनंद बरीत जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू गेनेसरांतलो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली कानानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, दनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेसून तिका साप दिवन एक उतार सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शिश्य येवन ताचे लागीं परत म्हणाले, तिका चिक्के दांड सोड. आमच्या पाटल्यान
ती बोब मारीत येता. जेसून साप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेसून तिका साप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुणयांक दिवचो समान न्हय. ती म्हणाली, ते नीस धनिया, तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेसार तावन पडुल्ले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेसो तिका साप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका सांग. आनी तेच घडये तिची तूं बरी जाली. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो तशेंच भयणीनो, मनशाची चिंतपा सकत एक बलिश्ट हातेर मनशांत कितेंच दुबाव ना. मनीस जें कितें चिंता तें तो करता वा तें जाता अशें आमी मनशां आसता. तकल्याक हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार मनशाच्या वा कोणाच्या जिबेर एक लाशें आसल्ल्यांक सांगिल्लें जाता सगळें जाता अशें म्हणटात. आनी जर तर त्या भावान वा त्या भयणीन एक व्हडलो सैत रूख म्हज्या शेजारच्या घरा वचून पडोवन दी म्हूण सांगल्यार कितें जायत. खंडिसावन आमच्या जेजूक बेजार जायत. कित्याक म्हूण सांगल्यार मातेवाचे सुवार्थेंत आद्य 21:21 अशें सांगता की तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो ऊट आनी दर्यांत वचून फोड म्हणून तुमी सांगशात जाल्यार सांगले बरीस घडतलें म्हणून तो मातेवाच्या शुभवार्तेंत सांगता. जर तर आमच्याच घरांत आमी पळोवचें जाल्यार जायते नाल्ल जावच्या माडाक वा पोपायो जावच्या रुखाक आमी दिश्ट गोंडावच्या इराद्यान एक सारणी कुंटो वा पांयांची वाणोबांची आसता. हे आमच्या मालगड्यांक खंडिसावणी उडास आसा. तशें म्हळ्यार मोगाच्या न्हू, दोळ्यांनी सकत आसून दिश्ट लागता जाल्यार सारणी कुंटो वा वाणो पळोवन उपरांत आमच्या माडांतल्या नारलाचेर वा पोपायचेर दिश्ट वेल्यार त्यो जोडच्यो नांत म्हणून एक सादारण चिंताप आमच्या सोमेस्तांचें. पूण मोगाच्या न्हू, तशें जाता जाल्यार आमच्या जेजूक बेजार जायत. कित्याक म्हूण सांगल्यार सान पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5:7 तो अशें सांगता, आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उसवाडान आमी चलता. आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगार आमच्या भावार्थाच्या उसवाडान आमी चलता. आज तुमी पळोवचें जाल्यार हांगासर लगभग हांव चिंता 100 जाणां तुमी आसात. आतां तुमी हांगासर बसतना तुमच्या एकल्याचें चिंताप विविध रितींनी आसात. जर तर तुमच्या विगार बापाक पळोवचें जाल्यार पाद्र्याबो केदाळा येता, मीस आसा, आराधन आसा, असलें एक चिंताप आसतलें कोण ना. तुमचें चिंताप मिसाक ये जाय, मिसातोन पाटयें वचत जाय, घरा वचून रांदप करीत जाय, इल्लेशें रेस्ट करीत जाय, असलें एक चिंताप तुमच्या मोतींत आतां आसूंक पुरो. कोयराचें चिंताप पळोवचें जाल्यार आमी गितां गायचें, देवाक होगळाप दिवचें, खंयची कंतारां काडचें, असलें एक चिंताप. म्हजें चिंताप हांवें पळोवचें जाल्यार हांव वेळाक पावतना गी आराधन करूंक आसा, मीस करूंक आसा, असलें चिंताप म्हज्या मोतीर घुंवोन आसलें. तशें म्हणटा आसतना हें सादारण चिंतपां हर एक दीस म्हणल्यार बरीं आमच्या मोतीर घुंवून ते आसतात. पूण मोगाचें न्हू, आमची चिंतपां विविध आसा जाल्यारय आमकां भावार्थ एकच. आमचें चिंतपां
विविध आसा जाल्यार आमचो भावार्थ एकच त्याच सोडवून धरातय जेसू क्रिस्तातय हे आमी उडासाक दवरचें चड गरजेचें. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता एकली खानानगारन स्त्रियेचें चिंताप एक भावार्थ असो उजवाड जावंक पावता. हाची पाठतळ आमी समजूंक जाय. कितें म्हूण सांगल्यार खानानगारांक आनी जुदेवांक सारकें पडनातलें, तांचे मदें संबंद नातल्लो. आनी तशें म्हणटा आसतना एक खानानगारन स्त्री देवसार लागिल्ल्या दुवेक गूण कर म्हूण सांगून जेसू लागीं 3 फावटी परतून मागता. तेची उतरां पळया. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. दुसऱ्यान सायबा म्हाका पाव. आनी तिसऱ्यान तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेसार तावन पडुल्ले उंड्या कुडके खातात न्हय. पळया गे भावार्थाची जाप कशें त्या एका स्त्रिये तावन भायर पडटा. आनी तो वळू जेसू क्रिस्त तिच्या जापींत तिचो भावार्थ पळयता आनी चिंताप जणा जाता. आनी अशें जाल्लेंत तिच्या दुवेक जेसू क्रिस्त बरें करता. आयचें देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्याच प्रमाणे आमचें चिंताप हर एक दीस म्हणल्या बरें भावार्थाचें जावंक आपोवणें दिता. फामाद एकलो बरयणार रॉबर्ट ब्राउनिंग अशें सांगता, चिंताप करण्याचो बापय म्हूण सांगून. आज कितें तूं चिंताय, आज कितें करूंक तूं आशेताय, आज कितें आनी कित्याक तूं भियेताय, तें बेगीनच तुजें लक्षण, तुज्या व्यक्तित्वाचो, तुज्या स्वभावाचो तो भाग जावन बदलता. दाखल्याक हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार जशें एक कोयते रांदपा खातीर कुजनांत प्रयोग करयेत वा कोणायचो जीव काडूंक आमी वापरयेत, जशें उजो जिविताच्या बऱ्या फाल्याकी आमी वापरयेत वा कोणायची आस्त बदीक घर पर्वत नाश करूंक वापरयेत. हें सगळें करूंक आमकां जाता जाल्यार आमच्या चिंतपाचे सत्तेतावन मनशा जिणी ह्या संवसारी आमी सर्ग करणी घेवयेत, हेम कोण करणी आमी लासयेत. त्या स्त्रियेन जें कितें तिचें जिवीत हेम कोण आसलें, तिणें सोम्या जेसू क्रिस्ता मरिफात तिचें हेम कोण आसलें जिवीत तिणें सर्ग कर्ण काण गेलें. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्या पवित्र सभेच्या शिकोवण्याचो आनी देवाच्या उतरांचो सारस हो. देवाचें उतर ह्या संवसारी आमी आसा करचे शिवाय मेल्या उपरांत न्हय. देवाचें राज ह्या संवसारी आसा करचे शिवाय मेल्या उपरांत न्हय. निमाणें मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या काळाचें मनशास्त्र सायकॉलॉजी अशें म्हणटा, आयचें चिंताप फाल्यांची आशा पोरवांची करणी. आयचें चिंताप फाल्यांची आशा पोरवांची करणी. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बरें चिंतया, बरें आमी उलोवया आनी भावार्थान आमी वाडया. तसो जेजू आम्हा समेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमेन. मी आयल्या अत्रेगा ओपून दिता घातुताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक पेसा घातुताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक पेसा मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू सगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू सगी दिता तुका.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपोदवेदार देवा बापाक मानतात असलें साव दी म्हण आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लाक्या पवित्र सभेच्या दबावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या सपुताचे आवयसो भक्तीन उडास काडू आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां साव निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पंबय मायेक आज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवयसाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. हो सगळे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येतात आकाश. हो सगळे तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोवन इतणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. साव ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते सपरेंच्या वाणसतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबरता सोगूट परगटूया. जेजू तुझे माया आम्ही समरता. तुझे पोरा
येण्या सोम्याचे जेजू आमी पत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या अशें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोश नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक रजवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. माया मोग सुकुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
सुमिया काळजा ते मूळ मागता म्हाका तुका दिवू तुझे दयेक जाता प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयस उडास कडून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्या सुडवंदरा जेजूच्या जिवांत तुवें आमकां भरलाय. ओंकार मरयेची देख घेवन तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दिसा देख भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पोंपय रोजा सायबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी. पातकाच्या कथाविणे जल्मल्ले आंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये भावार्थ अस्कत जावन खोटेपण जैते वन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनभवती आसलेल्या पोंपयच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात तूं आज देव कृपेच्या आवय परी सर्गींची काकुळतीची भंडारा संवसारार चराई कुशेनी उदार मनान वणताय. तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवड चलोवच्या त्या पाटा तावन मचेरी हे आंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येदा व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरे म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीची माई, नामान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे तायेळी हे मोगाळी हे दुलोबी आंकवार मरये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. आमची मागणी पोंपय मायेन देवाच्या पांयां तळी दवरल्यान जायत्यांक तांणी मागले उपकार मेळ्ळ्यात. तांणी पोंपय माय मारिफात देवाक अर्गां भेटयल्यांत.
दोगांची पिडा गूण जाल्ल्याक दोगांक बरी भलायकी फोव केल्ल्याक एकल्याचे समस्ये परिहार जाल्ल्याक एकल्याक वायट इश्टागात सोडूंक कुरपा मेळिल्ल्याक दोगांक परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्याक एकल्यान चिंतिल्लें काम जाल्ल्याक तेगांक वायटा विघ्नां आनवारांतलें राखून व्हेल्ल्याक दोगांक बरें काम मेळिल्ल्याक एकल्याक दिसपरतो ग्रास फोव केल्ल्याक 6 जाणांक मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्ल्या आशिर्वादान आमच्या जिवितांत जाल्ल्यो जापां उगडास करया. पंपई माय मरिफात देवाक काळजांतावन अर्गां आमी दिवया. अर्गां दिवचें मागणें. पंपेच्या फलक्यांत रोजारीचे राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पापकत्नांतले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसोड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां. म्हजो व्हरतो मोग करची करया वय तो म्हूण म्हाका दाखयले. तुजे थंय हांव येतां. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां. कश्ट आनी म्हज्या काळजाक रेवळ गेल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपईच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीच्या एका दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केला. बावरतां तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवन येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वाद सेले. पंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची ते सभा आमची मागणी पंपई माय मरिफात देवाच्या पांयां तळी आमी समोर पळोवया. 6 जाणांची पिडा गूण जावच्याक 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक 4गांक बरी सैरीक फोव जावच्याक 2गांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक तेगांक शिकोवंक बरी मोत फोव जावच्याक 4गांनी परिक्षेंत पास जावच्याक तेगांनी चिंतलें कामां जावच्याक 2गांक बरें घर फ्लॅट फोव जावच्याक 4गांच्या घरांत आनी शेजारा संवसारांत समाधान रास करच्याक 2गांक बरी बूद फोव जावच्याक तेगांक बरें काम मेळच्याक एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्याक 2गांक वायटा विघ्नां आनवारांतलें राखून व्हरच्याक एकल्याक स्वरांच्या भिरांतींतलें राखून व्हरच्याक 2गांच्या कुर्तीच्या केजींत जीख मेळच्याक. ह्या सर्व तेसावां खातीर आमचे लागीं मागूं सांगल्यांच्या तेसावां खातीर कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयलां तांचोय उगडास काडया. आज भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस. आमच्या कुटुंबांनी अशा ल्हान भुरग्यां खातीर इस्कॉलावेच्या सर्व भुरग्यां खातीर अनाथ आश्रयांनी आसच्या भुरग्यां खातीर विविध तरांनी कोस्तोवच्या भुरग्यांचो उगडास काडया. ह्या सर्व भुरग्यांक पंपई माय तिच्या पुता जेजू सस्यापन व्हरून तांकां कितें गरज आसा तें ती तिच्या पुता जेजू लागीं मागून फाव करूं म्हूण मौनपणी मागया. देंबे गेल्या. उगडास कर हे भोव दयाळ अंकवार मरये. तुज्या आसऱ्याक धांवलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्ती सोदलो कोणूच तुजे कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणूय आयकूंक ना.
हे पातयेणें धैर्य घेवन तुजे ससी धांवन येता हे अंकवारीशी अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता पातके आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन हे मरये तुजे लागीं पातयेणेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका नवें धैर्य मेळटा कसली कुरपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें सादुंगाक बसयलां देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतां पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक देर दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळें म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावर्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजे कुमोक मागता भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका बगा तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन भाग्यवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासून विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर प्रार्थुया ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नच्या बचेबेचें इनाम आमकां जोडून दवरलां भाग्यवंत अंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिला सोमी फाटलाव करीसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीसें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन आमी पिडेस्तां खातीर मागी सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तो मनीस जालोय वावरतां तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तुवें तांची पिडा गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तरांच्या पिडेनी कश्टोवच्या आनी तुजे आवयची पंपय रोजार मायेची मसत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजो दैवीक हात तांचेर दवर त्या मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडे शिड्यांतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी अशें तुजे थंय गूंड बावरतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव सो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन आशिर्वादा खातीर आमची तकली बागोवयात सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सरपदवेदार देव आसूं बापा आसूं आनी पुता आसूं आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांच रावूं आमेन पवित्र सक्रामेंताच्या आराधन सोलून व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अपुरबायचो प्रसंग दिल्ले जावन आसात मनादीक बाप आयवन डिसोजा वामंजूर पिरगजीचे सहाय्यक विगार हांगासर येजय आनी ह्या नव्यानाच्या मिसान तांणी भागीदार जाय म्हूण तांच्या लागीं विनंती केल्या वेळार संतोशान जायत म्हणून आज ती मोगाची सेवा तांणी हांगासर दिल्या तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वावरांत तांकां सर्व बरें आमी मागया आपुरबायचें कंतार आमकां दिला ह्या कंतारिस्तांक कीबोर्ड केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं सांगातच ही सगळें नव्यान रेकॉर्डिंग केल्या आनी मुखल्या दिसांनी डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार करच्या डिवायन वर्ल्ड टीव्ही सोमालाक श्री स्टिफान मेंडीस आनी ताचे सर्व संगाती तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा नमो मोरी ओ
आमची शिकाये मान तुका वगळां तुका हरसून गायता तुका नमो नमो मोरये मोगा आमची शिकाये मान तुका वगळां तुका हरसून गायता तुका मान तू आम्हा सर्वांचे मान मोगाळ भुरग्यांचे आन तू मागणी आमची दीस घालता कुडकेची नमो नमो मोरये मोगा आमची शिकाये मान तुका वगळां तुका हरसून गायता तुका ಪೈರು ಸಾರು ಮಾಯೆ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ ಆಮ್ಕ್ವಾರ ಮೋರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿ आमका भगवान क्रिस्ताचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव